संजय सर, माय गोवा नेटवर्काच्या कडल्यान आमच्या शो चॅट जीपीए कडल्यान तुमकां परत एकदा धन्यवाद. आणि तुम्ही एक कितें जर मेसेज सगळ्या खातीर ह्या जगा खातीर जो कोण व्हिडिओ पळयता त्याच्या खातीर जर तुम्ही कितें सांगूंक सोदता जाल्यार तुम्ही निश्चितपणे संपूर्ण जगात जे कितें प्रॉब्लेम आसा पयलींच्या काळात अशें एक हें आसलें की बिरबलान बादशाहान बिरबलाक 3 प्रश्न विचारले आनी तिनूय प्रश्नाचें उत्तर एकूच आसलें. तशें म्हाका तरी अशें दिसता की सद्या जगात जे कितें प्रॉब्लेम आसा जे कितें प्रश्न आसा ते प्रश्नाच्या सगळ्या प्रश्नाचें उत्तर एकूच आसा नॅचरल फार्मिंग. खंयचोय प्रश्न आसा तितून तो नॅचरल फार्मिंगांतल्यान सुटू शकता. कारण नॅचरल फार्मिंगांतल्यान जें कितें अन्न तयार जाता आनी तें अन्न तुमी जेन्ना तुमी घेता तेन्ना तुमचे विचारय तशे त्या अन्न प्रमाण सात्वीक आनी नॅचरल जाता आनी जशे तुमचे विचार जाता तशें तुमचें आचरण जाता आनी त्या प्रमाण तुमी वागपाक लागता. म्हणजे जें कितें सद्या हो जो एक क्रायसीस आनी हें आसा तें सगळें जर कमी जातलें जाल्यार तुमी चडांत चड निसर्गाशी मैत्री करपाक जाय. आनी निसर्गाची जितलें तुमी चड वचत तितलें तुमचें वागणें आसा तें नॅचरल जातलें. आनी जेन्ना नॅचरल वागणें आसता तेन्ना हें जें कितें युद्धां झगडीं हें तें सगळीं ही कमी जावंक शकता निश्चितपणे. म्हणून सगळ्याचेर एकूच उत्तर आसा की नॅचरल फार्मिंग. एकदम सारखें सांगलें संजय सर. दॅट इज इट फॉर दिस एपिसोड इन चॅट जीपीए. Like I said, I feel like a child. I feel like this is a dream that's come true. I always wanted to be in a place like this. And of course, one more time, for the third time, I would like to thank My Goa Network for making this possible, and of course Sanjay sir for giving us infinite knowledge. If you are out there watching this video, I am telling you, don't just watch this video. You've got to live this experience. So contact us, we'll take you here. All right. Thank you so much, guys. Thank you.